तो फाटी भारताचे भितर तो थिंगाचो ताका सोडला ताका एस्कॉर्ट केला हे सगळे भानगड्या आनी ताका अमिताक एक पेन ड्रायव्ह मेळ्ळी आनी ती पेन ड्रायव्ह ती व्हायरल जाल्ली आनी सुलेमानाक खूब ताणें म्हणलें कितलें तेजें एलिगेशन घातलां ती तेजी लायफ रिस्क आहा ती ताका लागून तो ताका तेमीच धाडला. सो हें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें. इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक आनी जाय जाणां ताणें एक्युजूय केल्ले नांवांय काडलीं. तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन जायनासतना आज अमिताभ हांगा हाडलो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. सो आमी आयले आमचो सपोर्ट अमिताभ दिवपाक. आमच्या बराबर सगळे आम आदमीचे पार्टीचे वांगडी आहात, व्हॉलंटियर्स आहात. आमी अमिताभ बराबर रावतले कित्याक ताका बेश्टे इम्प्लिकेट करपाक सोदता. जे खऱ्यानूच इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय तें जायना आनी आज अमिताभ पावर हाडला. तशेंच जे कोण एक्यूज आहले तांकांय हाडपाक जाय आसलें. सो आमचें डिमांड आहा जे लँड स्कॅम स्कॅम आहा तेजें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय. क्रोज बाब आता आनी एक व्हिडिओ रिलीज जाला आणि ते अगेन्स्ट आहा तुमचे अमित पालेकराचे. त्याने नाव घेतला की तेणे इन्स्टिगेट केला. फर्स्ट व्हिडिओ आहा तोय जेन्युअन व्हिडिओ. आतां हांवें आयकला तो सेकंड व्हिडिओ तेणे केला आमकां एलिगेशन घाता अमितान ताका सांगलो म्हण. तेजे फाटल्यान आनी एक स्टेटमेंट आयकलें. आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हणला ताका 2 दीस जाले अरेस्ट केल्यात. 2 दीस अरेस्ट जाल्यार केरळा ताका अरेस्ट केल्लो पुलिसांनी. जाल्यार हो सेकंड आज रिलीज जालो तो कितें गॅरंटी आहा जेन्युअन म्हण ताका थिंग फोर्स करून गेलो ना. ताका खूब गव्हर्मेंटान आमच्या सरकारान गोंयच्या गव्हर्मेंटान कोण इनवॉल्व आहाय तेमी खूब वो ताका करपाक आयला. ताचो फर्स्ट व्हिडिओ आसा जेन्युअन व्हिडिओ तो सारको उलयल्लो. जे आयज कितें व्हिडिओ ताजो अमिताचेर एलिगेशन तो खूब आज करपाक आयला. नाजाल्यार 2 दीस जाले सीएमान म्हणून 2 दीस जाले तो अरेस्ट जाल्यात आनी हो रिलीज आयज जाला. कोण गेलो खंय रिकॉर्डिंग जाल्लो. तो फोर्सान ताका करपाक रावयला अमिताचेर एलिगेशन घालपाक आनी ते सेफ रावपाक. पूण आमी वगैरे रावपाक ना.